बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां जुवो सवांजेल 6 अध्याय 50 आनी 2 तावन 50 आनी 9 वाक्य म्हणसर. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 52 to 59. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दीस हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता आनी तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मौन पावले. जो कोण उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनाहूम सिनोगोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगलेलीं उतरां हीं. जेची उतरां जुदेवांक ती कठीण लागली. एक जुदेवांक तसो अर्थ तो समजना जालो. हे तांकां त्या उतरांचें उगडापण जावना. ह्या देवान तांची मोत म्हाका दिसता ती उगडापी करूं आसतली. देखून तांणी कितेंय समजलें ना. तें जिसचें मांस आनी रगत आजुनी कितलो लोक आसा हाचे विशयी एक सवाल करचो लोक. कित्याक मस्तुसांनी आमकां सवाल केल्ले आसा, कशें जेजूचें मांस आनी रगत तुमी खातात आनी पियेतात तें साध्य ना न्ही. पूण देवाचें उतर जमिसाच्या बलिदानांत कार्यगत जाता. ते उंडो आसलो जेजूचें मांस आनी वायन आसलो जेजूचें रगत जाता म्हणून मस्त जाणांक समजून येना. जाल्यार ह्या संवसारांत एक 139 कितनां सक्रामेंतान जाल्लीं अजाप आनी अद्भुतां आजुनी जिवंत आसात. जेजूचें मांस जाल्लें, रगत जाल्लें जायते कडेन आजुनी तें आसा आनी ताका साक्ष आसात आनी पवित्र सभेन तें मानून घेतलां आनी तितलीं अजापां आजुनी जिवंत आसात. देखून ह्याच खातीर आमी समजून काणगी एक सिंपल एक सत हाचे विशीं चड तुवें मांडो करचें म्हूण ना. कित्याक जेन्ना देवाचें उतर क्लेम करन मिसाचें बलिदान बटयतना तीं उतरां सारकीं आयकचें. याजकान तीं भेटोवचीं उतरां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हे उंडो आसलो जेजूची कूड आनी हे वायन आसलो जेजूचें रगत जावं दी म्हणून मागतना तो पवित्र आत्मा तें सगळें करून सोडटा आनी तें जाता. आमकां न्हीज जावन आमकां मांस तशें दिल्लें जाल्यार खावंक जाता गे ना. देखून जेजून आपलें कशें मनशापण पळय ताणें भायर हाडलें आनी देवपण ताचें लिपोवन दवरलें, तशेंच उंड्यांत ताचें देवपण तो लिपोवन दवरता. आनी तें आमकां आमच्या दोळ्यांक तें दिसना. आमकां दिसता एक उंडो मात्र, पूण भावार्थान स्विकार करतल्यांक, विश्वासान स्विकार करतल्यांक तें खरेंच कळटा तें जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत म्हणून. मस्त संगत्यो आमकां हाच्यो उगडापें जायचें. आमी खंयच्योय संगती कळना जाल्यार ते कोणा कडेन सवाल करच्या बदलाक जेजू कडेन विचारयेत. आनी जेजून क्लियर सांगता आमकां झेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 30 आनी 3 अध्यायांत 3ऱ्या वाक्यांत आमकां सांगलेलीं उतरां आसात. आनी तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका कळीत करतलो. जिंकोणाक एकमगारान जेजू हजर आसा ह्या ना म्हणलो कांय दुबाव येता जाल्यार हजर आसा, पूण ना म्हणलो दुबाव आसा जाल्यार आज मस्त लोकांक सक्रामेंताक मान करचें, सक्रामेंताक गौरव दिवचें मस्त उणें आमकां पळोवंक मेळटा आजकाल. पूण ताच्या बदलाक दुसरी भक्त मस्त आसा मनशांक. पूण जेजूची खरी भक्त ह्या सक्रामेंता दिवचो तो गौरव मान त्या सक्रामेंतान जेजू आसा म्हणलें जायत्या लोकांक आजुनी दुबावाचें जालां. देखून तसल्या मनशांनी जेजूक उलो मारीचें. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो म्हणटा समी. आनी तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुका कळीत करतलो. कितले सोबीत तरान
कितले सोबीत तरान तुमी सांगता, सोंप्या रितीर सांगता, कितें घुसपट गोंधळ तो करिना आमकां, पूण आमी ताचे कडेन मागोवंक तें रिलेशन आमी जेजू कडेन एक संबंद, तो संबंद म्हळ्यार कशें आमी कुटुंबांत संबंद जोडटा तशें जेजू सांगता एक बरें रिलेशन आमी बिल्डअप केल्यार त्यो पुरो संगती आमकां कळीत करता. पवित्र सभे विशयंत जायत्या जाणांक दुबाव आसा, तांची सभा बरी गी, आमची सभा बरी गी म्हणून देवा कडेन मागा, जेजू कडेन मागा, खंयची पवित्र सभा खरीच पवित्र सभा म्हणून तुमकां दाखोवन दिता. सगळ्यो सांगती आमकां ह्या संवसारांत रिवील करता. देखून आमी शाबीतायेन आमकां व्हड व्हड आमकां समजून ना जाल्यार पूण थोड्यो ल्हान ल्हान संगती आमकां समजूंक जाता मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून एक सिंपल सत आदी मागात हांव आमच्या मलगड्यांनी पुर्वजांनी मानून आयिल्लें तें सत आनी पवित्र एवकरिस्तान जेजू आसा म्हणून पयले सो लोक तो कितलो प्राजीत करून ते मिसाच्या बलिदानाक बेटे राती जेवल्या उपरांत कितेंच ते काणगे नासतना 4-5 मैलां सोलोन वचून त्या मिसाच्या बलिदाना भेटोवन ते मीस जावन तो कुमगार काणगेताना सादारण कांय रातचे जेवण जावन एक 12 घंटे उतरतीत. तेदूळ मुसर ते उपास करून ते कुमगार काण घेवन जेजूक सेवन भाग्यवंतपणी तांणी जिणी जियेली ना हांगे. आतां जितले आमकां घाले आमकां जाय तितलें आसा हांगा देवाचें उतर मिडियाद्वारे परगट जाता, रेतीऱ्यो जातात, हरेक इगर्जेनी थंय हांगा पुरा मागणी जातात, आराधना जातात, जाय तितलें आमकां आत्मीक काण आसा. त्या टायमार कांय नातलें, तांकां एक हप्त्याक एक मिसाक जाल्यार 500 मैलां सोलून वचून ते मिसाच्या बलिदानाक वचचें आसलें तांणी. आनी आज आमकां व्हेकलां आसात, जाय जाल्यार स्पेशालिटी आसात, पूण म्हाका दिसता तो भावार्थ आज आमकां पळोवंक मेळना. त्या सोलोन वचून 7-8 मैलां जाल्यार सोलोन वचून त्या इगर्जेक वचून त्या मिसाचें बलिदान भेटोवन तो कुमगार सेवन तांणी पाटी येवन जितलें सोलोन येवन म्हाका दिसता दनपारां तांणी पाटी पावचें आसलें कोण नाकाय, पूण जाल्यार तो भावार्थ आज आमचे कडेन खंय आसा. आज आमकां घरा बगल्यार इगर्ज आसल्यार एक मिसाक वचोंक सयत उठयल्यार उठोवन मिसाकेचें तितली की एक बरेंपण आमचे कडेन आसना. एक पटी मस्त जाणां आज सांगतात आनी कोवीड आयल्या उपरांत जायत्या लोकांनी इगर्जेक वेचंत सोडून सोडला, बग्यार टीव्हीर मीस पळयतात खंय. देखून पोर एकल्यान कोणें सवाल केल्ले, टीव्हीर मीस पळयतात वय कुमगार काण घेवन कालें करतात, तितली जीब थंय इगर्जे म्हणसर लांब व्हरतात गे तुमी म्हणून. पूण त्या टायमार एका टायमार देवान आमचेर काकुळत दाखयल्ली. त्या कोविडा टायमार आमकां मिसाची बलिदानां नातली, हें आमकां वचोंक जायनातलें. त्या टायमार एक देवान काकुळत दाखयल्ली, आमकां मिडिया मारिपात मिसाची बलिदानां आमकां आयकून तातूंत आमकां कितें आत्मीक तरान जेजूची कूड आनी रगत शेवचें तशें बरी एक आमकां एक वाट करून दाखयल्ली, वाट दिल्ली आमकां देवान. पूण आतां तशें ना, आतां आमकां वशीयेत पुरा. पूण आतां त्या टायमार कितें कोविडा टायमार आमी मीस पळोवन कितें आमी एक्सेप्ट केलां तें एनॉयंटींग, पूण आतां तें ना, आतां तशें जायना, आतां तें जायना. आमी वचचेंच पडटा, कित्याक म्हळ्यार देव थंय आमचे मदेकात 10 जाणांनी या 50 जाणांनी या 100 जाणांनी 1000 जाणांनी सांगता मेळटानंत तो उंडो मोडूंक जाता. केन्नाळ्याक जेजून एकल्यान वचून खंय उडो मोडूना, खंय आपोस्तल आसात ह्या एमावसाच्या वाटेर तांचे सांगता वचून तांच्या घरा रावन उंडो मोडतना तांकां वळख मेळ्ळी. या मासली पागोवंक गेल्ले आपोस्तल सगळी रात तांकां कांय मेळनासतना फाटीं आयिल्ल्या वेळार समियान ताका इंगल्यार बाजल्ली मासली आनी तांणी उंडो मोडतना ताची वळख धरली. देखून जेजू सदांच सगळ्यां सांगता रावोन तसो उंडो मोडन ह्या ताची कूड मोडन आमकां दिवंक आशेता. आनी तें भाग्यवंतपणाचें एक खंडीत जावन पवित्रपणाचें एक घडीत आमच्या जिवितांत हर एका दिसा आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत मिसाक वचून त्या बलिदानाक हजर जावन तो कुमगार आमी काण गेल्ल्या वेळार खंडीत जेजूचें मांस खाता आमी आनी ताचें रगत आमी पियेता. देखून जायत्यो सावलां आमी करच्या बदलाक एक सिंपल पेत एक नॉर्मल एक भावार्थ दवरून आमी तें आचरण केल्यार ह्या भाग्यवंतपणी आमी वचून त्या मिसाच्या बलिदानान भेटोवन आमकांत आमी भेटोवन दिवून कशें रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता आमकां तुमकांच तुमी एक सुवासीक बलिदान कशें
कशें जेजूक तुमी भेटोवन दिया म्हणटा आमचें जिवीत जेजूक एक सुवास एक बलिदान कशें भेटोवन दिवंक आमी खंडीत जावन प्रयत्न करया देखून तें कितें जाता हें कितें जाता हजार क्वेश्चनाक जाप बायबलांत आसा जर आमी बायबल वाचता जाल्यार हर एका क्वेश्चनाक आन्सर बायबलांत आसा देखून मनशा कडेन विचारल्यार नमण्या वयर तुमकां जाप मेळटली आनी तुमचें जिवीत कन्फ्यूज जावन वयतलें देखून आमी सवालां करया कोणाक जेजू कडेन ते करया जेजू आमकां जाप दिता ना तर तितलें आमकां कॉन्टेक्ट ना जाल्यार जेजू कडेन आत्मीक तरान संबंद तेदो व्हडलो वाडवळ जावना जाल्यार आमी बायबल काणया आनी बायबलांत वाचया जाता तितलें आमी नियाळ करया देवाचें उतर वाचतना हर एक संगती आमकां समजतात हर एक संगत्याच्या मोतीक वेतात आनी खंडीत जावन आज सांगलेलें तें उतर आमच्या जिवितांत जारी जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता देखून हर एक दीस सोमया सांगता जियोंक आनी सोमयान म्हजे थंय जियोंक एक संबंद आसा एक ब्रिज आसा हें जावन आसा मिसाचें बलिदान हें जावन आसा एवकरिस्त देखून ह्यो गरजेच्यो संगती आमच्या मतींत आमी कान घेवया क्वेश्चन आमी सोडया एक सिंपल फेथ आमी कान घेया आनी कशें मालगडेचो भावार्थ आसलेलो कशें एटलिस्ट तो तरी भावार्थ आमी दवरया आनी जायतें आमकां जाय जाल्लें आत्मीक कान आमच्या मेजार आमच्या हातांनी आज आसा आनी तें आमी बरें करून आत्मीक कान स्विकार करया जाय तितलें आमी देवाचें उतर वाचया आनी खंडीत जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी मान करया गौरव दिवया आनी जेजूच्या कुडी रक्ताक सेवता आसतना आमची कोडी जेजूच्या रक्तान आनी जेजूच्या मांसान भरता आनी ताचे शगूण ताचे गूण आमचे थंय रुता जातात हेंच आज आमी मागया आनी सगळे भावार्थ आमचो थीर करया आनी कितेंय दुबाव आसा जाल्यार तो आमचे तान पयस करया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजेर आज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या हांव बक्षिता अशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरी कृपेन भरलेले सुमती जय सांगता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगशेंजेचो भाग्यवंती मरी देवाचे मय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता